नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवारात वेगवेगळ्या भागात 75वे स्वातंत्र्योत्सव उत्साहान साजरो केलो. कारवार 75वे वर्षाचो स्वातंत्र्योत्सव काल 15 ऑगस्टाक कारवार पोलीस परेड मैदानात जिल्हा उस्तुवारी मंत्री मान्य श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल नेतृत्वात ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पाडलो. मान्य मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी स्वातंत्र्य दिसा निमित्यान संदेश दिलो. सशस्त्र राखीव पोलीस खाते, अरण्य खाते तसेच गृहरक्षक दळाचे कर्मचारीन पथसंचलनाचे प्रदर्शन केले. या वेळार कोविड नियंत्रणासाठी उत्तम काम केल्ले वैद्याक आशा कार्यकर्त्याक गौरव केलो आणि नोंदणीकृत कार्मिकाक आर किटाचे वितरण केले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, पोलीस वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ आणि विविध खात्याचे कर्मचारी हजर आशिल्ले. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ನಾಡಿದು. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ನೀಡೋಣ. Non-ground sir. Independence parade is ready for inspection sir. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಚಾಲಿತ ತೆರೆದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪರೇಡ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡ ಇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಘಟಕದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಸಿಸಿ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಕೀರಪ್ಪ ಡೋಕಣ್ಣವರ್ RTI DAR ಕಾರವಾರ ಅವರು ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಈಗಲೂ ದೇಹದ ಕಣಕಣವು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲೋಣ. ಎಲ್ಲಿರುವ ವೈರಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಮೊದಲ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೌರವ ವಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಘಟಕ. ಈ ತಂಡದ ಮುಂದಾಳ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ.
ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ कारवार शासक कार्यालयाच्या आवारात कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली एस नाईक हेमी ध्वजारोहण करून कारवार अंकोला क्षेत्राची अभिवृद्धी करचे आपले स्वप्न साकार करूक सगळ्यांक सहकार्य करू जा असे सांगले. त्यावेळार तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी, कारवार नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, बीजेपी पक्षाचे कार्यकर्ते, शासक कार्यालयातले कर्मचारी हेमी हजर आशिले. तसेच कारवार नगरसभेच्या वतीन नवीन तयार करच्या राष्ट्रीय महामार्गार उद्यानवनात स्वातंत्र्य दिसानिमित्तान झाड नाडच्या कार्यक्रमात उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी तेमगेर उपस्थिती चालना दिली. नंतर कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात कार्मिक खात्या वतीन दिवच्या नोंदणीकृत बांधकाम आणि इतर निर्माण कामगार हेमका आहार सामग्री किट वितरण कार्यक्रम जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी केली आणि तेमका उद्देशून सांगले की कार्मिकाल्या कल्याणासाठी सरकारान खूपशे योजना अंमलात हाडलात. कार्मिकाल्या कल्याणाक केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जास्त अनुदान दिता. कार्मिकाल्या पोराक शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा सारखे वेगवेगळे सौलभ्य दिता. तेजो लाभ कार्मिकांक घेवचो असे सांगले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्मिक खात्याचे अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित आशिले. कारवारात वेगवेगळ्या भागात अशा या 75वा स्वातंत्र्य उत्सव आनंदान आणि उमेदीन साजरो केलो. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत चित्ताकुलाच्या आझाद मैदानाचेर ध्वजारोहण कार्यक्रम साजरो केलो. त्यावेळार स्वातंत्र्याविषयी आणि ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत अभिवृद्धी विषयाचो चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा सौ स्वाती देसाई हेमी आपले विचार व्यक्त केले. God, go on. God, attention. God, go on. Dixon, Vande Mataram की शुरू खा. तरी सुद्धा एक प्रसंग येयल्यार आमच्यान जायन जाल्यार आमगेल बारीक बारीक कर्तव्यान देश न्ही जाल्यार आमगेल गांव सुदारण करचे हे आमगेल कोशिश जावन आसा. आमगेल गांव सुदारण करूं जाय जाल्यार मनुष्यपण हे पयलीं व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. आज हांव अध्यक्ष जावचें कारण कितें काय म्हणल्यार गेली 5 वर्सां कडेन हांव पॉलिटिक्स फिल्डार पळय तेन्ना खूब कोशिश केले सत्या साथ दिवच्याक, फायट करच्याक, पूण सगळे जाण मिसयूज करतात आनी सोडून दितात. अधिकार व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. तशें म्हणून एक फावटी तरी हांव अध्यक्ष जातलें जावं सुरत जातना विचार केले. आमगे दोगी जाणां विचार एक आसले, ही ग्रामपंचायत जी आसा खाली अध्यक्ष, पीडीओ आनी मेंबर्स आनी स्टाफाक न्ही, सगळ्या पेक्षा व्हड ताका अधिकार आसा म्हणल्यार सार्वजनीक अधिकार. आज आम्ही जरी तर मेंबर्स आसात, या आमकां अध्यक्ष पद मेळ्ळा, या उपाध्यक्ष पद मेळ्ळा, तर कोणान हेचेर तुमगेल अधिकार, तुमकां महत्वाचो वोट तुम्ही आमकां दिवन हाडलेलो आसा. जरी तर तुमकां कोणी बी पंचायत स्टाफ रिस्पेक्ट दिना, तुम्ही तांकां बिलकुल रिस्पेक्ट दिनातात. हे आज हांव सांगूं इच्छिता. हे चेंजीस करचेसाठी भेदभाव नासतना एक पंचायत म्हणल्यार आमगेलें घर जावन आसा, सार्वजनीक घर जावन आसा आणि ते पंचायतीक एक लिडर तेजे काम महत्वाचें आसा. ते म्हणल्यार भेदभाव, जात पात, स्वार्थ नासतना सगळ्यांक एक दृश्टी, एक न्याय दिवन सगळ्यांक मेळून चलेन व्हरचें. आज जशे म्हागे विचार आसा तशेंच मेंबर्साक बी विचार आसा. मेंबर्स कित्याक काम करूं शकना, कित्याक म्हणल्यार तेजें कारण लिडर उरता. लिडर जरी तर बरो उरलो, तेमकां घेवन चल्ले, तेमगेलें बी नांव जाता. आनी सगळ्या वेळी व्हेरी सपोर्टीव म्हणल्यार आमगे पीडीओ सर राजेश नायक. आज हांव देवाक धन्यवाद करता, तो आमगे बरो आसा म्हूण. तसेच चित्ताकुलात सेंट मायकल कॉन्व्हेंट 8वीच्या विद्यार्थ्यांक चित्ताकुलाच्या तेमगेल मित्रमंडळी समेत आपल्याला घरालागीच ध्वजारोहण कार्यक्रम करून आपली देशभक्ती जागृत केली. हे एक विशेष आशिल्ले. जनगण मन अधिनायक
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा. कोरोनाची धास्ती असताना बी जोडा तालुक्यात स्वातंत्र्य दिन साजरो. भारत देश स्वातंत्र्य जाऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्तानं जोडा तालुक्यात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. जोडांच्या तहसीलदार कार्यालयातले ध्वजारोहण तहसीलदार संजय कांबळे हेमगेल्या हातीन झाले. कोरोनाची धास्ती असताना सुद्धा तालुक्यातली शाळा, महाविद्यालयात, आरोग्य केंद्र, पंचायत, विविध सहकारी संस्था, बँका आणि अन्य संस्थांच्या कार्यालयात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. कोरोनाचे संकट आशिल्ल्यान कोरोना नियमाचे पालन करून स्वातंत्र्य दिवस साजरा करचे आवाहन प्रशासनान केले. त्याप्रमाणे कोरोना नियमाचे पालन करून सांस्कृतिक कार्यक्रमात स्वातंत्र्य दिवस साजरा केलो. हुतूर विद्यार्थी वर्गाचो सहभाग लक्षणीय आशिल्लो. वर्षभरात घेयल्या विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरण आज विविध शाळेत विद्यार्थ्यांक केले. रामनगर हिंगा व्यावसायिकाक आहार किट. स्वातंत्र्य दिनानिमित्तान रूट सेट या संस्थेन रामनगर हांच्या रिक्षा चालक, नावी, टेलर आणि इतरांक आहार किट वाटप केले. ह्या वेळार गुरुनाथ कामत, संदीप राणे, विनोद देसाई, सुनील गावडे, प्रणव देसाई, दामोदर बांदी, गायत्री देसाई, शोभा देसाई व अन्य उपस्थित आशिल्ले. मालंबा हांच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांविना साजरा केलो स्वातंत्र्य दिवस. शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या मालंबा हांच्या सहकारी सरकारी प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांविना स्वातंत्र्य दिवस साजरा केलो. कोरोनाची लहर असताना विद्यार्थ्यांनी सुरक्षा लक्षात घेऊन तेमकां आमंत्रित केलें ना. हांच्या स्थानिकान फुडाकार घेऊन विद्यार्थ्यांक न सांगता स्वातंत्र्य दिवस साजरा केलो. क्लास सावधान ते चल. नमस्ते. राष्ट्रगीते एक साथ शुरू कर. उद्योजकता विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रामनगरातल्या 35 जणांक प्रशिक्षण शिबिर. उद्योजकता विकास कार्यक्रमाअंतर्गत रामनगरातल्या 35 जणांक प्रशिक्षण. जोयडा तालुक्यातल्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणीक स्वतःचा व्यवसाय चालू करचो व इतर बेरोजगार लोकांक रोजगार मेळचो यासाठी कॅनरा बँक आणि VIDM ट्रस्ट तसेच जोयडा विस्तीर्ण केंद्र रामनगर हांचे मार्फत हेमगेल्या संयुक्त विद्यमान रामनगर हिंगा 6 दिवसाचो सामान्य उद्योजकता विकास हो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केलो. या कार्यक्रमाअंतर्गत रामनगर परिसरातल्या 35 युवतींन प्रशिक्षण घेतले. या प्रशिक्षणार्थीमध्ये आत्मविश्वास वाढू जाय, तेमकां प्रेरणा मिळू जाय, तसेच एक कुशल उद्योजकाकडे कसली सक्षमता उरू जाय, बँकात व्यवहार कशी करू जाय, प्रकल्प अहवाल, व्यवसायामध्ये येवचे अडचणी कशी सोडवचे, आर्थिक व्यवस्थापन असे विविध महत्त्वाचे विषयात सखोल मार्गदर्शन केले. दरम्यान स्वातंत्र्य दिनानिमित्त या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समारोप करून प्रशिक्षणार्थीकांक प्रमाणपत्र वाटप केले. ह्या वेळार प्रसन्ना देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य विनोद देसाई, प्रणव देसाई, रूट सेटचे अशोक सूर्यवंशी, आनंद हिरेमठ, मनोहर चौरी उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.